तिसवाडेच्या कालापूर गावातल्या बोंडवाल तळ्याक पर्यावरण खात्यान वेटलँड म्हणून जाहीर केला। ह्या तळ्याची मालकी कालापूर कोमुनिदादी कडेन आसा, जाल्यार ह्या तळ्याचेर उदकास्रोत खात्यान बांद घाला। पावसांत हे तळे भरता आणि ते उपरांत गिमांत उदकास्रोत खाते हे उदक कालापूरच्या शेतांनी सोडटा। ह्या तळ्याक लागून वाठारांतल्यो बांयो पुनर्जीवित जातात, पूण 2 दीस पयलीं कोणे तरी अनवळखी मनशान उदकास्रोत खात्याच्या बांदाक बुराक मारून तळे सुकयला। आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पाटकारान ह्या तळ्याची पळोवणी केली आणि हे बाबतीत पुलिशेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिली। बोंडवाल एकार आसा 2017 इज अ नोटिफाईड वेटलँड, खाली केला उदक। आम्ही आज ते इन्स्पेक्शन केले, पळयले फाटल्यान तुमी पळयला आसतले कंप्लिटली ड्रायड। somebody has left the water. There एक valve आसा, that valve is let off and what its lake is completely drained. आम्ही मागणी केल्या WRD मिनिस्टरा कडेन आनी WRD ऑफिशियल्सां कडेन की तांणी येवन हांगा इमिजिएट इन्स्पेक्शन करचें आनी कंप्लेंट रजिस्टर करची। कोमुनिदाद ऑफ कालापूर should also take efforts to immediately register a complaint, कारण तांच्या नॉलेजा अंडर जर ना आणि हे जे घडलां जाल्यार इट इज अनफॉर्च्युनेट बिकॉज इट इज नोटिफाईड वेटलँड। जर आयच्या दिसा भितर जर WRD येवन हें करना जाल्यार आय वील रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेन्स्ट WRD ऑफिशियल्स, WRD मिनिस्टर ऑल्सो, बिकॉज इन स्पायट ऑफ नॉलेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी नोटिफाईड वेटलँड नथिंग हॅज बीन डन। ह्यान पयलीं बोंडवाल तळे बऱ्याच गजालीं खातीर गाजले। हे तळे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आशिल्ल्यान तळ्याच्या सरभोंवतणी आशिल्ली 300 मीटर सुवात बफर झोन म्हणून अधिकृत केल्या। देखून ह्या वाठारांत कसलीच उदरगतीची कामां करपाक मेळनात। हांगासर व्हडले प्रकल्प येवचे म्हणून कांय जाणांनी नियोजनबद्ध कटकारस्थानां रचतात असोय आरोप जाता। आयजूय तेच पळोवपाक मेळ्ळे। मिडिया ह्या विशयाक हात घालताले तेन्ना कांय थळावे तांकां आडमेळी करपाक लागले। तांचें म्हणणें अशें की हे तळे न्ही, हे तांचें शेत, तांच्या मालकीची ही जमीन। पळयात 2 दिसां पयलीं एक धक्कोदायक बातमी मुखार येयली की बोंडवाल लेक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो आटत चल्ला म्हणून। आमी अजून नोव्हेंबर एंडान आसात आणि पावस हालींच काबार जाला। 2 दीस अवकाळी पावसान आमकां झोडपून काडला, तरी इतक्या बेगीन बोंडवाल लेक आटप कसो हो व्हडलो विशय जावन रावल्लो आणि हेजेर सगळ्यांनी तिडक उक्तायल्ली, एक शॉक उक्तायल्लो समाज वावुरप्यांनी आणि पॉलिटिशियनांनी। अशें आयकूंक येता हांगासर कोण मिसक्रियंट्स आसात तेंच्यांनी हो वाल्व आसा तो WRDचो ओपन केल्लो म्हणून। तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता तो WRDचो वाल्व आसा। हांगासर हो फूल रिजर्वयर हांगासर तयार केला WRDन आणि हांगासर पावसान उदक सांठोवन उरता रिजर्वयरान आणि मागीर गिमान पावस कमी जाता आणि सकयली शेतां आसात, बांयो जेन्ना आटपाक पावता ह्या वाल्वांतल्यान उदक सुट्टा थंय रिप्लेनिश करपाक फुडलो वाठार आसा तो कालापूरचो वाठार रिप्लेनिश करपाक। आतां ह्या फाटल्यान कोण जबाबदार कितें तो आतां हो इन्व्हेस्टिगेशनाचो प्रश्न आसा। ह्या बोंडवाल तळ्याक लागून झगडपी सोशल एक्टिविस्ट हेंच्यांनी हांचेर उलोवप केला आणि फुडलो प्रोसेस कित्याक लागून हो आटपाक पावला आणि हेज्या फाटल्यान जबाबदार कोण हो व्हडलो मुखेल प्रश्न आसा। आयज अमित पालेकार येयलो, अमित पालेकारान शिटकावणी दिला WRD समज हांगासर येवन इन्व्हेस्टिगेशन करिना आणि कोण जो कल्प्रेट आसा तेंचेर एक्शन घेयना जाल्यार तेंचेर एक FIR फायल करपाची आणि तशेंच हायकोर्टान एक पेटिशन घालपाचें तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्या। तर हांगासर 2 गांवकार येयले, गांवकारांनी हांगासर हुज्जत घातली। जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो। ते म्हणटा हे जी तुमकां फाटल्यान जो लेक दिसता तितून तेंची शेतां आसात म्हणून, त्यांचो तितून क्लेम आसा म्हणून। अशें करून तेंच्यांनी एक वाद घालपाक सुरवात केली। आतां मेन प्रश्न आसा आतां कोण हे वाद घालता, जे आपलो क्लेम घालता, रायट घालता हेजेर, तेंच्यांनी तें काम करूंक नासत काय म्हणून हो एक विशय आसा आणि हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।